साड़ी का आमका कॉल मेळ्ळे 4:39 आमका कॉल मेळ्ळे की हांगा सापेकोबारान उजो लागला म्हणून इमिजिएटली आमचो पयलो मोटरसायकल रेस्पॉन्स युनिट जो आसा ते आमचे पयलीं भायर सरले ते हांगा इमिजिएटली पावना फुडें जेन्ना हांगा पळयले तेन्ना द फायर वॉज मेजर सो इमिजिएटली एक गाडी पयलीं भायर सरली मोटरसायकल रेस्पॉन्साच्या बरोबरूच इमिजिएटली आमी दुसरी गाडी रेनफोर्समेंटाक धाडली रेनफोर्समेंट दुसरी गाडी धाडली आनी इमिजिएटली ताजे फाटल्यान हांव हांगा स्पॉटाचेर पावलो पावलो तेन्ना सापेको बार एंड रेस्टॉरंट जो आसा एक होलसेल वायन शॉप आनी प्रोविजनल स्टोर आनी वयर तांचे वयल्या फ्लोराचेर देर वॉज अ बार एंड रेस्टॉरंट सो फायर एक्चुअली थंयच्यानूच स्टार्ट जालो ओरिजिनेटेड फ्रॉम दॅट आनी देन एवरीथिंग ऑन द अपर फ्लोर वॉज ऑन फ्लेम्स ताजे उपरांत आमी जेन्ना फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी सिलींग आमकां सकयल्लें ओपन करचें पडलें कित्याक वयले सगळे लाकडाचे फळयांचे जे फ्लोरींग आशिल्लें ताका लागून सकयल फॉल सिलींग आशिल्लें तांचे ग्राउंड फ्लोराचेर तें सगळें ओपन करचें पडलें कित्याक तर इट वॉज टोटली फायर वॉज विथ ऑन दॅट वुडन प्लँक्स सेम वे फायर तसोच वयर ट्रॅव्हल जालो तुमी सगळ्यांनी पळयलां वयल्यान ट्रॅव्हल जालो सो आय हॅड टू put my firemen on the rooftop of another house and remove the tiles and all आणि थंयच्यान तो उजो आमी वयल्यांतल्यान पावले कितल्यान सुमार जालो 4:39 तुमकां कॉल 4:39 आमकां कॉल मेळ्ळी आमी इमिजिएटली भायर सरले विदीन 30 सेकंड्स फायर टेंडर आमी एक टोटल 3 फायर टेंडर आणि एक बाउजर म्हणजे अराउंड 25,000 लिटर्स ऑफ वॉटर 25,000 यूज जाऊ ना अराउंड 20,000 यूज झाला एक आमचो आता स्टँड बाय आशिल्लो मेजर डॅमेज अजून एस्टिमेट करूना तांचे कडल्यान बट एज पर माय असेसमेंट वॉट आय हॅव सीन इट शुड बी अराउंड 15 लाख रुपीज बिकॉज आय विल हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट कित्याक मोस्टली जे उजो लागलो तो फर्स्ट फ्लोराचेर लागलो आणि थंय तसो तांचो एक ल्हानसो किचन आशिल्लो बट फायर ड्यू टू LPG इज रूल्ड आउट it is not that. So there might be a cause of electricity. कित्याक एक चान्स आसा थंय एक ताचो बॉटल कूलर आशिल्लो which is badly damaged. So bottle कूलरा कडल्यान फायर एक ड्यू टू ओव्हर हिटिंग मायट ओरिजिनेट आणि वयल्यान वयर म्हणजे रेस्टॉरंट म्हणटकूच सिटींग म्हणटू थंय आय डोंट नो लाकडाचे आसचे चड करून म्हाका एका प्लास्टीक बी टेबल्स आसतले सो एवरीथिंग वॉज कंबस्टिबल आणि सिलींग जे आशिल्ले तांचे फॉल सिलींग आशिल्ले न्ही दॅट वॉज ऑल्सो ऑफ प्लायवूड सो ताका लागून फायर इमिजिएटली आणि इट्स अ व्हेरी ओल्ड बिल्डिंग सो ताजे जे वयले रुफिंग स्ट्रक्चर जे आसा वुडन स्ट्रक्चर्स ते कितले वर्सां पोन्ने आसतले आणि ताका लागून एकदां जशी ताका स्पार्क जर मेळत आणि ते जळपाक स्टार्ट जायत जाल्यार इट बर्स व्हेरी विगरस Any injury? Nothing, no injuries. Was there anybody inside? तांचे वर्कर्स आशिल्ले बट दे इमिजिएटली केम आउट उजो वयल्यान And in the family settlement, this was given to my elder brother. So he has also expired. So his son was managing the business, and it was half our time it was closed. Sometimes we faced to open it, like because it also not that explained. And today suddenly around 4 I got a call that there is a fire. No one was there inside; it was closed. So they opened and they saw that there was a fire which has started on top. I think it is due to a short circuit. The fire brigade did an excellent job of saving the other neighboring, because all a wooden house, rooftops. I got a call around
something around 4 o'clock, like 4:30. I don't know exactly. One of the neighborhood, there's a... Any injuries took place? Any injuries? No, one was there. It was closed. It was closed. It was closed. And they are not operating also. Sometimes they operate. Property loss took I think total, I think, I don't know exactly because I have not managing it. There was furniture like chairs, table, and counters, refrigerators, and plus some wine and this also. Everything is destroyed then by the full flooring, including the furniture. It can Around more than how 10 much to is there? 10 to 15 lakhs should be the cost. What is your name, sir? And Parnabe Sapeko.